एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय. मम्मी फाटल्या बसला बालदी घेऊन. काय घेऊ बालदी घेऊन बसला तो. ऋतू गेला स्कुलान आणि आम्ही वयता चाय पिवपाक भायर. खूप दिवसांनी एक न्यू रेस्टॉरंट ओपन झाला परवरी. या म्हटले चाय पिवपाक. सदांच घरात चा पिता न्ही, आज म्हटले बाहेर पिवया. ओके, सीट किती आला एक मिनिट. ओके, सो ताका ऋतिकाक चपाती आणि ऑमलेट करून दिले गेलतो. सो एक परवरीन एक कवळेकर शॉप तुमकां खबर आसतले. थंयसर एक न्यू रेस्टॉरंट ओपन जाला, साऊथ इंडियन रेस्टॉरंट न्ही. अर्बन अण्णा. अर्बन अण्णा. सो लास्ट टाइम गेल्ले आमी सांजचे अशें रावंडा तेन्ना एक ट्राय करया म्हटलें, एक मसाला डोसा. अशी म्हाका मसाला डोसा आवडना, हांव केन्नाच घेना, पण काय थंयसर न्ही ट्राय करया म्हटलें. पण खरेंच हांव बरें केल्लेले. अशें हांव खायना मसाला डोसा बी, पण तेंच्यांनी बरें केल्लेले. शेंगदाणे, पीनट, चटणी बिटणी बरें दिल्लेले. सो आयज या म्हटलें चाय पिवन या. ओके, सीट बेल्ट घाला. हा, सीट बेल्ट घालून. सीट बेल्ट लागी आनी पावले न्ही. पावले घाल तू. आनी थंय बोव मारतले, सीट बेल्ट घालूना म्हणटले. पावले लागी जस्ट. मग येताना पळया नुस्तें घेवंक जाय म्हाका. आयज की रेसिपी शेअर करता तुमकां. ओके, चला. सो तेवटेन आसा कवळेकर शॉप, तुमकां खबर आसतलेच. आनी हें आसा अर्बन अण्णा. आयक जस्ट न्यूली ओपन जालाय. आनी हांगासर सेल्फ सर्वीस आहा. तुका दाखयता हांव मेन्यू. ओके, चल बस घे. बसपाक भाशा अरेंजमेंट हा. आं ना, हांगा ऑर्डर खंय बसया त्या बसाई. तू बस, जागो मेळना मागीर. आमी घेतला बेबी मसाला डोसा, म्हणजे सायज धाकटी आसता बेबी आनी बरें आसता. लास्ट टायम तेच घेतलेले आमी, बेबी मसाला डोसा 3 घेतला. आनी कितें फिल्टर कॉफी. आनी कॉफी कशें चाय बी कशें येता खबर आहा, पेलो आसता, सकयल धाकटीशी वाटी आसता. म्हणजे तुमी बेंगलोर बी तेवटेन गेले न्ही सावथ सायड, तशी येता. बरें आहा. आनी सेल्फ सर्वीस आहा. हांगासर ऑर्डर दिवपाचें, थंय दाखोवपाचें आनी सेल्फ सर्वीस घेवन बसपाचें. अशें येता चाय नाल्यार कॉफी. आनी तुमी न्ही केळीच्या पानांनी सर्व करतात. दाखयता तुमकां हांव. थंय दिवपाची न्ही. सेल्फ सर्वीस हांगा दिवपाचें. सो बेबी मसाला डोसा 50 रुपया एक. आनी फिल्टर कॉफी 30 रुपया. आनी उदका बाटली घेतला, कॉफी घेतला. जालें आमची रेडी. म्हाका ती चटणी खूब आवडटा. थंयसर न्ही एक चटणी मेळटा, शेंगदाणे पीनट चटणी, टेस्टी आसता तांची. चमचो आनी ती गरम उदकान घालून दवरला. उदीक गरम आहा थंय, गरम उदकान घालून दवरला चमचो. बरें आहा, नीट एंड क्लीन आहा. यो 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 अण्णा. शिव अण्णा. हे पळय, हें न्ही बेबी मसाला डोसा. पुरो धाकटे पुरो, खूब व्हडले. मागीर ते पोट भरता आनी बरें केळीच्या पानान दितात पळय. सो आमी 3 जाणांनी 3 घेतला. ओके, आतां खावून तुमकां सांगता. कशें जालें तें. बरें हांवें टेस्ट केला. ओके, आमी ब्रेकफास्ट करता. म्हाका न्ही सांबार आवडना. सो शिवाची फेवरेट सांबार, ताका दिला हांवें. म्हाका इतलें आसल्या पुरो. आतां तुका दाखयता भाजी. भाजी सामकें टेस्टी आहा. आनी बटर घालून फ्राय केला न्ही. टेस्टी शिरादान पळय, दोन्ही सांबार जास्त केला. बरें आहा. आनी ही चटणी सामकी टेस्टी आहा. शेंगदाणे पीनट टेस्टी आहा. तो हांगा आसा फिल्टर कॉफी. बरें न्ही. हा गरम.
आणि असे पिवपाचे सूप सूप करून. सुरुक बेस्ट हा फिल्टर कॉफी. असे पिवप मजा आहे न्ही. येस. सावथान या येता बेंगलोर हॉटेल रेस्टॉरंट गेला आणि असेच गेला हा बेंगलोर खूपदा गेला. बरें आमची च्या पिवन थंय आसा कवळेकर सुपर मार्केट. ओके कवळेकर म्हणजे हांगासर आसा सिमेंट शॉप जस्ट ताच्या ओपोजीट आहे आं अर्बन अण्णा जाल्यार. आनी म्हाका सांगू तुमकां फिल्टर कॉफी इतले बरें आसलेले. आनी रेरली न्ही हांव मसाला डोसा केन्नाच खायना म्हाका आवडत ना. हेंच्यांनी बरें क्रिस्पी अशें फ्राय केला पोळे डोसा क्रिस्पी फ्राय केला. सांबार तरी म्हाका आवडच ना. सांबार ताका दिला हांवें तेन्ना दोनी सांबार साठ करून खालें शिवनाथान. चटणी दोनी चटणी बरें आसलेले बेस्ट हा. या तुमी ओके. आनी खूब अशी वरायटी आहा. मेंदू वडा खूब हांव तुमी पळयला न्ही मेन्यू खूब आहा वरायटी. या एक दीस ट्राय करात. आनी रेट इतले एक्सपेन्सीव ना चीप आसा. 50 आतां आमी घेतले ते 50 रुपया बेबी मसाला डोसा न्ही बरें आसले. आनी म्हाका भाजी खूब आवडले. राव तिका बसनी. ओके आतां नुस्तें घेवपाक वयता. सो हांव येयल्लें हांगा डेल्फिनोज. एक्चुली परवरी थंय गेल्लें नुस्तें पळोवपाक. म्हाका जाय आसलें तिसरें ना. सो हांव येयल्लें हांगा डेल्फिनोज घेतलें हांवें तिसरें. ओके तेजे रेसिपी येतले. ओके जालें आतां या घरा वयता आमी. 9:30 जावन गेली. घरची कामां तशी आहा. झाडू मारूंक जाय पुसोवंक जाय. आयज म्हाका हेअर वॉश करूंक जाय. आनी फाल्यां रितुकाचो बर्थडे. फाल्यां बर्थडे. ओके चला. ओके तर पावली आमी घरा. आयले झाडू मारले पुसले तकलेन ऑयल लायला बरें कर्पूर घातला की म्हाका मातशें डेंड्रफ. आनी आतां मातशें कमी आहा डेंड्रफ. पयलीं आनी हांव लिंबू लायतालें. लिंबू तितलें म्हाका फरक पडोंक ना कोणा खबर. सो मागीर पयलें खोबरें तेल बरें गरम करपाचें आनी थोडे कापूर घालपाचें ते मेल्ट जाता न्ही लावपाचें मातशें कमी आसा. सो ते थोडें केलें. ओके आतां म्हटलें करया. सो आयज कच्चे फणस काल हांवें हाडलेले न्ही कच्चे फणस तेजे आयज 2 रेसिपी येतले. 2 म्हणजे कित्याक आयज मम्मी नॉनवेज खायना. सो चितलें की कच्चे फणसाची कितें करया ती म्हणपाक तिसऱ्यो घालून एक करी करता मम्मी. जाल्यार तुमी प्रॉन्सू घालून करूं शकता. सो तिसऱ्यो बरें जाता खंय. सो तिसऱ्यो घालून फणस घालून करी करतले मम्मी. आनी हांव मम्मीक करतलें एक फणसाची भजी. बरें जाता कच्चे फणसाची भजी. ओके ते हांव करतलें मम्मीक. मम्मी आयज नॉनवेज खायना. कालची दाळ आसा मम्मीक दाळ आनी कच्चे फणसाची भजी मम्मीक. ओके मम्मी हांगा बसला आदोळी घेवन कच्चा फणस घेवन बसला हांगासर. आतां कट करता. ओके थोडे दवरतले फ्रिजीन आनी थोडेशे आयज करतले. ओके तिसऱ्यो वॉश करून दवरला बरें मोठे आसा. 150 रुपये केजी बरें मोठे आहा. ताका आतां उदक घालून मातशें हें हाडूंक जाय बॉयल करूंक जाय तिसऱ्यो. ओके तो पयलीं फणस कट करया. तो हांगा पळय मम्मी बसला आदोळी घेवन. पळय हें पडलें आमकां 100 रुपया. काल पणजीसून हाडलें. गांवांत गेल्यार फुकट मेळटा खंय. भयणीगेर झाड आहा फणसाचें झाड आहा काजू झाड आहा आंब्याचें झाड आहा. तांकां पयशे दिवन हाडपाची गरज ना. आमकां हांगा पयशे दिवन हाडचें पडटा. मग कितें जावं वर्सान एकदां येता ते फ्रूट खावंकूच जाय. ओके आतां मम्मी आतां कट करता. कट कर गे. पळय सामकें बेस्ट आहा. ओके सो हें करया न्ही गे आनी हें दवरया फ्रिजीन. हें पळोवया नेक्स्ट टायम कितें रेसिपी करया. बेगिना करूंक जाय नाल्यार ते पिड्ड्यार जाता मागीर मोव जाता मागीर ते. सो आतां हेजे न्ही फोडी करूंक जाय. सायडींतले स्कीन काडूंक जाय आनी हांगासर डीक पळय डीक टिश्यू पेपरान पुसोवंक जाय. कच्चे फणसा हात लावपा टेन्शन हातीन सगळे डीक लागता. सो क्लीन करच्या पयलीं हातीन ऑयल लावंक जाय. खंयचें ऑयल खोबरें तेल लाय नाजाल्यार कुकींग ऑयल लाय नाल्यार हातीन ते चिकचिकता लागता खंय चिकचिक. ओके आतां न्ही मिडियम सायज आमकां फोडी करूंक जाय. ओके एक करीक सेपरेट आनी भजी करपाक सेपरेट जाय तुमकां. सो ते मदले काडप आं आनी सायडीतले काडपाक खूब हें. सो आमगेर न्ही कच्चे फणसाची भजी करतात. सुंगटां किंवा तिसरे घालून करी करतात नाजाल्यार सुक्का बी करतात भाजी बी करतात मुगाची कडी बी घालतात. ओके आनी हें बी करतात आनी भाजी बी करता अशें सुक्का अशें करतात. भाकरी वांगडा बी न्ही बरें लागता. भजी बरें जाता. आयज तुमकां दाखयता हांव भजी करून पळयात बरें जाता भजी. आनी खूब भशेन खूब रेसिपी आहा हेजे. सो पयलीं न्ही स्कीन काडून घेतला सायडीतले
सो मम्मी म्हणटा पयलीं उदकान घालून दवरता मागीर आमकां कट करूंक जाय इतले इतले क्युब्सान कट करूंक जाय ते कितें जाता बरा अशें भायर दवरलें न्ही काळें पडटा सो अशें न्ही आमकां फोडी करून घेवंक जाय पळय ओके अशें आमकां फोडी करून घेवंक जाय सो पुरो आनीक बारीक करनाका सो भजीक जातले आनी हेका करीक बी जातले ओके तो पर्यंत मम्मी न्ही हें सगळें कट करता तो आतां हांव न्ही तिसरें उकडपाक घालता दाखयता तुमकां तिसरें सो हांवें न्ही गॅसीच्या वयर दवरला आनी आमकां उदक न्ही चड घालूंक जायना सो हांवें हो पेलो हाफ घेतला आनी हाफ कप तुमी घालूं शकता उदक घालता आनी थोडेंशें हांगा मीठ घालता ओके आतां लो फ्लेमीन न्ही हेका आतां बरें शिजोवन घेवया सो हें पळयात सगळें तोंड सगळें ओपन जाल्लें आसा ओके सो हांगा न्ही आतां गॅस बंद करता हेका न्ही मातशें थंड जावं न्ही मागीर न्ही सगळें आमकां हें तिसरी हांवें मीठ काडूंक जाय आमकां मागीर तो आतां हें गरम आहा थंड जावं न्ही सो हो धाकटो तुकडो आहा पळय तो दवरतले पळय मम्मी म्हणटा मंडे मूग घालून करया खंय न्ही हय मूग घालून करया सो हांगासर न्ही हें दवरलां हांगा थंड जावपाक आनी हेका न्ही बरें वॉश करून घेतला हां बरें वॉश केलां आतां आमकां हें कुकरान घालूंक जाय थोडेशें हळदी पावडर ओके हय थोडेशें हळदी पावडर आनी थोडेशें मीठ घालून न्ही फक्त आमकां एकूच सिटी काडूंक जाय आं एकूच सिटी काडूंक जाय चड 2-3 सिटी काडल्या न्ही ते मागीर ते ओवर कूक जातले मागीर बरें जावचें ना सो एकूच सिटी जेन्ना सुक आवड येता पळय तेन्ना बंद केल्या जाता किंवा एक सिटीचो काडल्या जाता तशें कांय ना सो आमकां आतां हें सगळें न्ही कुकरान ट्रान्सफर करता सो फोडी न्ही हांगासर तुमकां जाय त्या प्रमाणे सायडीन तुमी कट करूं शकता तुमकां हेजे मोटे जाय जाल्यार तुमी मोटेय करूं शकता सो आमी मम्मी इतले बारीक केला ओके तेका कुकरान ट्रान्सफर केला हांवें मीठ घालता बस थोडेशें न्ही आमकां हळदी पावडर घालता सो आतां तातूंत घालता उदक न्ही हें फोडयो आहा पळय बुडटा पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय बस चड घालप ना फोडी बुडटा पळय तितलें घालपाचें मीठ घातला हळद घातला सगळें घातला ओके सो आतां आमकां फक्त एक सिटी काडूंक जाय सो हांगासर पळयात बरें मोटें आहा तिसरें हें पळय सेपरेट केलें हांवें शेल्स काडून उडयले ओके तर मम्मी म्हणटा हें सगळें घालचें ना म्हणटा कित्याक खूब आहा हें की हांवें 2 किलो हाडलेलें न्ही तर थोडे फ्रिजीन दवरतले पळय संडे बी कितें करया आनी आतां थोडे यूज करतले करीक सो हें रेडी आसा सो आतां न्ही आमी मसालो करून घेवया करीक सो हांगासर न्ही एक नाल्ल मगे की अर्दो नाल्ल म्हणजे अर्दो वळो किसून घेतला सुकी मिरसांग घेतला हांगा बेडगी हांगा अर्दो कांदो घेतला आनी हांगासर घेतला 3 लसूण मातशें मोटें आहा हें आनी लसूण म्हारग जाला हांवें मातशें मोटें आहा 3 घेतला नाजाल्यार तुमी धाकटे बारीक मिडियम आसल्यार एक 5-6 घेवंक शकता आनी हांगा घेतला हळदी पावडर अर्दो धाकटो चमचो हळदी पावडर घेतला हांगा फ्राय करून घेतला धनिया कोथिंबीर घेतला एक धाकटो चमचो आनी हांगासर न्ही फ्राय केल्लेले मस्टर्ड सीड सासवां आनी थोडीशी मेथी ओके सासवां हांव पळय 1/4 टीस्पून घेतला थोडेशें घेवप आनी हें थोडेशेंच घेवप आं मेथी चड घालप ना इतलेंच ओके तो हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय तो हें न्ही हांगासर बरें कूक जाल्लें आसा जस्ट हांवें एकूच सिटी काडला हांवें सो हें हांव करी करतलें आनी हांगासर काडून दवरलें भजीक फक्त थोडेशें पुरो ओके हें भजीक ओके पळय अशें आसूंक जाय चड ओवरकूक जालें की आतां तें मागीर चड शिजता मागीर तें चड आमकां ओवरकूक करूंक जायना हें परफेक्ट आहा पळय मागीर मातशें आहा तें चड शिजोवंक ना तो मागीर आमी तेलान फ्राय करतले तेन्ना शिजतलें आनी हेंय थोडे कांदे बिने घालून न्ही मम्मी मातशें ताका कूक करतलें सो एक सिटीच्या वयर तुमी काडनाका सो हें पळय हें रेडी आसा सो हांगासर पळयात मसालो रेडी आसा ओके सो आतां कितें गे आतां मम्मी करता आतां हितून ट्रान्सफर करता तें तिसरें आनी उदक तें उडप ना शिजयल्लें उदक ओके थोडे तिसरे काडून दवरला मम्मीन फ्रिजीन आनी इतलें आतां करतलें मम्मी करी ओके आतां तातूंत घालता शिजयलेले फणसाचे तुकडे हितून तें उदीक काडलां आमी उदीक घालप ना फक्त पिसीस घेतला सो आतां घालता कांदो हांगा अर्दो कांदो न्ही कट करून घेतला थोडेशें मीठ घालता बस थोडेशें आं चड घालप ना ओके आतां हें गॅसीचे वर दवरप आनी फक्त एक 10 मिनटात अशें उकड येसर न्ही ताका मातशें
शिजून घेवपाचें फक्त 10 मिनटां, कित्याक तिसऱ्यो शिजलेले आसा हांगा आनी गरे बीन फणसाचे गरे बीन बरे शिजलेले आहा. जस्ट एक 10 मिनटां ताका उकळ हाडुया. मम्मीन पळय आपले बंदोबस्त केले. कालचे दाळ आसा, दाळ नाका काय मम्मीक, तर मम्मीन कितें केलां खबर आहा दाखयता तुमकां. त्यात आमी आतां मसालो वाटलेले पळय, थोडेशे मसालो घेतला, तातूंत घातला कांदे अशे लांबट लांब लांब कट केला कांदे आनी हांगा घातला एक तोर पळय गोयटो म्हणटा गोयटो, एक गोयटो घातला. आतां बरें ताका बॉयल करतले जाले हांगासर करी मम्मीचे. आनी थोडे न्ही हांगा पिसीस केला ते घालतले करीक. अजून एकानी बरें बॉयल जावंक ना, बरें ताका बॉयल येवंक जाय. ओके टायम आसा. आनी आयलो आयज फणस खावपाक, फणसाचे करी खावपाक. हाय मर सगळ्यांक. हां आयज बेगीन येयला जेवपाक. ओके कर कर तुजें काम कर. ओके हांगासर न्ही तोरां हाडलेले न्ही, लोणचें करया म्हणटा पण मातशें मम्मी म्हणटा मोव आहा म्हणटा, रोखडें पिकपाक पावला पळय. तो मम्मी म्हणपा लागली आयज सांजचें करया आमी लोणचें, मातशें मोव जाला पळय. पळोवया सांजचें करतलें लोणचें. खबर आहा लास्टान लिंबूचे केल्लेले पळय तशें सिंपल, पण आमकां सगळ्यांक तें आवडटा. अशें आमी सेपरेट कितें मसालो बीन घालना हितून. पॅकेट मेळटा लोणचेचे मसालो बी मेळटा, पण आमी ते बी कांय घालना. मम्मीचे सिंपल चिली पावडर हिंग बींग घालून लास्टाक मागीर फोडणी मारपाचें लसणाचें. लसूण म्हारग जाला, भाव मारता. कितले लसूण घालता खंय. लसूण ना जाल्यार जेवणाक काय टेस्ट ना. आमकां लसूण खूब लागता. डेल्फिनोजान पयले आयज हांवें 560 रुपीज किलो. पण हें लसूण कितें करतले, जायत न्ही म्हारग कितले आसूं, जाय ते जायत एका न्ही. ओके ते पळोवया. पळयात बरें खतखतो आयिल्ले आसा. ओके सो आतां मसाला घालता. उदक न्ही तुमकां जितले करी पातळ जाय दाट जाय त्या हिशोबान तुमी उदक घालात. कितें ऑलरेडी उदक आसा थोडेशें आनी थोडेशें उदक घालता. चडू पातळ बरें जायना करी, ते मातशें दाट आसल्यार बरें लागता. सो पयलीं मिक्स करून घेता, मागीर जाय तितलें उदक घालपाचें. सो मम्मी म्हणटा आनी पातळ करना पुरो, कित्याक आमी तिगूय जाणां खातले. तूं कितलो खातलो, तो शिवनाथ आनी हांव. मम्मी आयज खायना. सो मम्मी आतां हितून घालता तोरां. ओके बरें मिक्स करात. ताका आतां बरो खतखतो हाडया. सो हांगासर पळयात बरें खतखतो आयिल्ले आसा. ओके मातशें दाटूच दवरला. तुमकां जाय तुमी पातळ करूं शकता. आनी सामको बरो वास सुटला. जालें मगे हें पळय मम्मी म्हणटा पळय उकड तांदळाचे पेज करूंक जाय खंय आनी हें घेवन जेवंक जाय. हां हां सो हांगासर हें रेडी आसा. बंद करूं. हें आसा आईची रेसिपी फणस. तुम्ही करात आनी खावन पळयात खंय. पळय तुम्ही करात आनी खावन पळयात. आवडटलें तुमकां. ट्राय करात आवडटलें. इतलें वायट ना मम्मीची रेसिपी. हें बरें आहा, बरें लागता. खावन करूंक पळयात, ट्राय करूंक पळयात. ओके आनी हेज्या वांगडा उकडे तांदळाची शीत बी आसता न्ही आनी विचारपा नाका. ओके जालें. आतां हांव वयता न्हांवपाक. ओके न्हाता. ओके मागीर येवन ते हांव भजी करता. ताका चड टायम लागना. कितें तरी घालपाचें मिक्स करपाचें आनी करपाचें. ओके तो पयलीं तेल लायलें न्ही तो हांव शावर घेवन येता. ओके पळय हांगा दवरला खंय. आनी कितें घातला हितून, आनी कितें घातला मम्मीन. आं कढीपत्ता घातला खंय. खूब सिंपल आहा. तुमी अशें करूंक पळयात. तोच मसाला आमी वाटला पळय तिसऱ्याक, तोच मसाला मातशें पातळ करूंक घेतला मम्मीन. आनी फोडणी मारला आनी बरें खंय. म्हणजे अशें कांदे मागीर सासवां जिरा अशें फोडणी बी मारूं शकता. नाल्यार अशेंच कांदो कढीपत्ता आनी एक आमो पळय की तोर घालून न्ही बरें ताका शिजोवपाचें. जालें हांगा करी रेडी मम्मीचे. तो आयले हांव शावर घेवन. ओके सो आतां करया आमी हां भजी. काडून दवरला हांवें सगळें. दाखयता तुमकां कितें लागतलें तें आमकां भजी करपाक. सो हांव भजी करपाक न्ही इतलें घेतलां हांवें फोडी. ओके शिजोवन घेतला. ओके सो आतां न्ही आमकां एक पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर घेतला अर्दो कांदो आनी हांगा घेतला 3 लसूण. ओके मातशें मोठे आहा न्ही ताका लागून 3 घेतला हांवें. आले घेतला थोडेशें आनी 2 हिरवी मिरसांगो घेतला. आतां हें न्ही आमकां मिक्सरान घालून न्ही एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. हांगासर न्ही बाउल घेतला हांवें. आतां तातूंत घालता पेस्ट जे कांदे लसूण आले घातलेले पळय ते आमी पेस्ट करून घेतला. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून रेड चिली पावडर. चवी पुरते मीठ घालता. थोडेशें हळदी पावडर घालता. 1/2 टीस्पून गरम मसाला. सो आतां घालता अर्दो कप बेसन
सो आता घालता 1/4 कप रायस फ्लोर तांदळाचे पीठ. हितून न्ही क्रिस्पी आता. सो आता घालता कोथमीर चॉप करून घेतला. ओके. आता न्ही तातूंत थोडेशें उदक घालपाचें. चड आमकां पातळ करूंक जायना. एक थीक पेस्ट करूंक जाय आमकां. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो हें पळयात अशें आमकां न्ही थीक पेस्ट करूंक जाय. पातळ करूंक जायना. टेस्ट करून पळयात. मीठ बीन कमी आसल्यार मीठ घाला. हांवें थोडेशें मीठ घातलां. सो हें रेडी आसा. आतां ते शिजयल्ले जे फणस आसा पळय तितून घालया. आतां आनी बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळय हेका बरें मिक्स केलां. हांवें हातीन मिक्स केलां. हातीन मिक्स केलां मातशें बरें जाता. ओके पळय अशें. ओके हें जाल्लें आसा. तेल दवरता गरम करपाक. मागीर आमी फ्राय करुया. जेवपाक ऋतिका भरयलें हांवें. रे ऋतिका आतां बरोवंक जाय. धाकटो बाबू तो रे. फाल्यां बड्डे. हय फाल्यां बड्डे ऋतिकाचो. सगळें हांवें म्हण आमी बरी आहा. सगळीं बरी आहा न्ही. हय आवडलें. कितें आवडलें तुका आई? तिसऱ्याचे करी आनी सुके बांगडे आनी ताका सलाड खूब आवडटा. हांवें सलाड केल्ले पपचॉय म्हणून लिव्ज आसता. पपचॉय म्हणून लिव्ज ते कांदे टोमॅटो दही घालून न्ही सलाड केलें. ताका सलाड आसता न्ही तो जेता. आवडटा ताका. आनी सुके बांगडे आसल्या पुरो जालें जेवण तुजें. ओके दाखय तुका मागीर थाली. ओके तो हें आसा थाली. सो हांगासर पळय शीत सुके बांगडे फ्राय केले. कोणा खबर आयज सुके बांगडे खावपाक रूच येयली म्हणून म्हटलें भाजी आहा. म्हाका ऋतिका का शिवताक न्ही. आनी हे ते पपचॉय लिव्ज ते पपचे पानां मेळटा. सलाडाक बी यूज करता तेमी. सलाड केला दही घातला. आनी हें आसा आजचे स्पेशल आई स्पेशल करी भजी आनी शीत. भजी तुमी न्ही मुद्दम ट्राय करात. तुमकां खूब आवडटलें. इतलें बरें लागता सांगू तुमकां भजी. आनी न्ही ते हें तिसऱ्याची करी केला पळय तेतून न्ही सोलां घालूंक ना. हें घातलेलें तोरां घातला. इफ तुमी तोरां ना वाडटाना तुमी आमटाण घालूं शकता. नाजाल्यार करी बॉयल हाडटाना तुमी कोकम घालूं शकता. सो आमी घालूंक ना कित्याक आमी हें तोर घातला. ओके सो करी न्ही तिसऱ्याची करी हांव तुमकां खावूंक सांगता. कित्याक आमी तें खूब दिसांनी केला. लास्ट इयर हांवें बिर्याणी केल्ले फणसाची बिर्याणी. सो तुमकां हांव तो लिंक शेअर करता. ट्राय करा. तेन्ना हांव हिंदीन उलयतालें. हांव बरें सामकें बरें लागता. ए रे सामकें बरें लागता बिर्याणी फणसाची बिर्याणी. हांव लिंक दिता तुमी ट्राय करूं शकता. ओके भजी तुमी ट्राय करा. खूब सिंपल आसा आनी एकदम बरें लागता. करी हांव तुमकां खावूंक सांगता कशें जालें तें. एक्चुअली खूब कमी करता आमगेर तिसरे घालून तिसरे बी घालून. खूब दिसांनी केला हें. ताका लागून म्हणटा तुमकां खावूंक सांगता. बरें आई आई चुकली. आई शुक्रार आई कितें आसूं आमी धाकटे आसतना बी न्ही आई आमकां शुक्रारा न्ही नॉनवेज करून घालताली. आपूण खायनाले पण नॉनवेज करून घालताली. बरें ना टेस्टी आला. ट्राय करा. जेवन घेता मागीर मेळटा. कितें आसता ना काय नाही. हां खावून सांग. माय फेवरेट वेज न्हू. वेज कांयच नाही तू हांगा. हे चिकन फ्राय आनी ते चिकन करी मटन खंय सांग खावूंक सांग. तिसऱ्यो सांगू तुका कितले मोठे आहा. करी घातला हो सोदता पळय तिसरे येतो ना. तिसरी पळय हेका पळय तिसरे पळय काडून घे काड काड. कितले व्हडले न्ही दाखय. खूब व्हडले आहा. आवडले करी सांग थोड्यांक ट्राय करा म्हणून. ट्राय करा तुम्ही सगळं. हां बरें टेस्टी आहा खंय. शिवाक टेस्टी आल्या म्हणून जालें. हां जेव. आनी ऋतू न्हिदला. ऋतू न्हिदला. अरे न्हिदोंक ना जागो हा. बरो न्हीद न्हीद चल. ओके चला जाल्यार आमचें जेवण ट्राय करूं पाय तुमी. ओके डायरेक्ट सांजचें मेळटा तुमकां. वयतले आमी ऋतिका कपडे हाडपाक. ओके सांजचें मेळटा. सो हे पळय आमी येयला मॉल दी गोवान. आनी मॉल दी गोवाक न्ही 8 years कंप्लीट जाला. 27 न्ही 27
27क हे पळय. सो हांगासर एक धाकटेशें हें आसलेलें म्हणजे केक कटींग बी आसलेलें. हय मागीर 2 दिसांनी ऋतीक जालो न्हू रे. चल चल मॅक्सान या. म्हाका न्ही एक्सिलेटर वचपाक खूब भंय दिसतालें. दुबय वयच्या पयलीं न्ही म्हाका बरें शिकयलें हांगा येवन. मॉलान येतालीं आमी आनी 2-3 वेळा अशेंच वयत रावलें. सो आतां म्हाका भंय दिसना. काय ना तूं सिंपल आहा. आतां म्हाका सिंपल दिसता. बाबूचो बड्डे. बाबू कपडे घेवपासून हो पळय हांव म्हाका कपडे घेता. हो पळय ए बड्डे तुजें मरे. पप्पा म्हाका कपडे घेता. मेळटा चान्स सोडप ना एका न्ही. सो हांगासर न्ही एक बरें ऑफर आयला. हे पळयात बाय 2 199 खंय टी शर्टाक बरी या. हो पळय हांगा तूं चेड्याचे फाल्यां बड्डे तेजे कपडे घे. तूं कितें म्हाजे घेता. म्हाजे बड्डे न्ही हो शिवनात न्ही होच करता. पळय पळय काडले एक टॉप तेणे बाब ओडून. टेडी बेर मिकी माउस नाका. शिवनाताक हें मेळ्ळें शर्ट. शिवनाताक न्ही असले घालता. लिनेन कंपनी आसता पळय लिनेन पण चडशी मेळना ह्या. सोदतालो तो ताका तें मेळूंकूच ना. आनी फायनल तें कांयच मेळ्ळ्यार हॅप्पी आलो पळय. घे आनी 2-3 घेवन सोड कित्याक ते मागीर येना ते. चल सो जालें आमचें हां शॉपिंग. हेजे बड्डे म्हटलें आमचे आमी घेतले कपडे. ओके दाखयता फाल्यां घालतलो ऋत्वीक. चेड्यांचे कांय इतलें ऑप्शन ना. कितें घेवं कितें नाका आतां. ओके तर जालें सगळें घेवन आतां घरा वयता आमी. ओके चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो लायक करात शेअर करात आनी चॅनल सबस्क्राईब करात. राव तरी खंय रावतात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय टेक केअर. बाय. ऋत्विक चला बाय.